आम्ही आता पळयला हांगासर सगळे बेशिस्तीचे प्रकार चल्ल्या. हांगासर तांकां कोणी ताबो दिनासतना हांगासर इल्लिगल शेडी बांदल्यो गेल्या आनी हांगा जे हे लोक आसा हांगासर कोण ना आतां ते म्हणटा सांजचे 5 बिचांक येतले, पण हांगासर तेंचो जो पळय वेव्हार चल्ला तो पळोवंक गेल्यार हो गैरवेव्हार आसा आनी तांकां ते परमिशन वगैरे हे नासल्या कारणान जे बेकायदेशीर प्रकार हांगा चल्ल्या ते आमी बेगीन बंद करतल्यो आनी ह्या शेडीचो आमी ताबो घेतले. असले बेकायदेशीर प्रकार हांगा हेच्या फुडें चलोवंक दिवचो ना. हे जे हांगासर गैरवेव्हार चल्लेलो आसा तो ताबडतोब बंद केलो गेलो वयतलो आनी हे आमी फिशरीज डिपार्टमेंटच्या ताब्यान घेतले. पण ही एरिया फिशरीजच्या ताब्यान आसल्या कारणान हांगासर ताबो फिशरीजचो येता. म्हणून हांगा जर जी कामां चल्ल्या ही बेकायदेशीर चल्ल्या म्हणून हे ताब्यान घेतले आमी आनी मागीर तेच्या फुडें कितें करपाचें तें ठरयतले. केन्ना पर्यंत घेतले ताब्यात? आतां बेगीन नोट मूव करून घेता ते ताब्यान. ह्या प्लेसीचेर तर भाडें बिडें कांय ना आनी हांगा परप्रांतीय लोक आसा अशें दिसून येता, कित्याक गोंयकार कांय कोण हांगा दिसना. हे परप्रांतीय लोक दिसता म्हणून आमी आमचें सरकार हें प्युअरली गोंयकारपण राखपाचें सरकार आसा. हांगा गोंयकारांक पयलीं प्राधान्य दिलें गेलें वयतलें, त्या दृश्टीन आमचे प्रयत्न आसतले आनी हे जे बेशिस्तीचे प्रकार गैरवेव्हाराचे प्रकार चल्ल्या ते ताबडतोब बंद केले गेले वयतले. पालयेकारान फाटलीं 5 वर्सां जेटीच्या लिजांतल्यान आयिल्ल्या येणावळीचेर खात्या कडच्यान व्हायट पेपर मागला. व्हायट पेपर दिवंक खात्याच्या डायरेक्टराक 8 मायाची डेडलायन घाल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.